नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचो येवकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक राज्यभरातले कोमुदिदादीचो खर विरोध। वेल्यान कारवायेक कोमुदिदादींक चड अधिकार दिवचे म्हणून मागणी। कोमुदिदाद कोडात दुरुस्ती करचे पयलीं सरकारान करची चर्चा। राज्यातले कोमुदिदाद संस्थांची मागणी। जिल्लो खण निधी अंतर्गत साई नर्सिंग संस्थेक मंजूर केल्लो येवजणेक गोवा फाउंडेशनाची हरकत। मंजूर केल्ले येवजणेचो लाव घेवंक। 22 तारखेक राम मंदिराच्या स्थापने निमतान 70 व्हडा उमेदीन मनयतले दिवाळी। मंत्री विश्वजीत राणेंची घोषणा। दिवचल शारांत धबधबो वाठारांत धुमाकूळ घालपी बिबटो निमणे पिंजऱ्यांत अडकलो। बिबट्याक धरपाक रान खात्यान लायिल्लो पिंजरो। घाडीवाडो कारापुरा घराक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला असो प्राथमीक अदमास। आणि पालिका रस्त्या कुशीक बिगर गोंयकारांक कसो करपाक दितात धंदो। मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक विनोद किन्नेकारान उपरासला प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। खण प्रभावित गांवगिऱ्या वाठारांच्या उदरगत उपक्रमाखाला साई नर्सिंग संस्थेक जिल्लो खण निधी अंतर्गत एक येवजण मंजूर केल्ली। पूण साई नर्सिंग संस्थेन हे येवजणेचो लाव घेवंक नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केला। आपल्या भौशिक सेवा कार्यावळीक कसलेच मजतीची गरज नाशिल्ल्याचे पत्र संस्थेन जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाक बरयला। तशेंच मिनरल फाउंडेशनान संस्थेक कसलीच रक्कम दिवंक नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केला। हे विशीं गोवा फाउंडेशनान कोर्टात याचिका दाखल केल्ली। बसकेचो अजेंडो उक्ताडार आयिल्ल्यान प्रकार सामकार साखळेच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक 3 कोटी मंजूर केल्ल्याचे स्पष्ट। ऑगस्टान पैसे मंजूर केल्ल्याचो गोवा फाउंडेशनाचो दावो। उच्च न्यायालयान सरकारा कडेन मागला स्पष्टीकरण। एजी देविदास पांगम दितले न्यायालयात जाप। खण प्रभावित गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगत उपक्रमाखाला साखळेच्या साई नर्सिंग संस्थेक जिल्लो खण निधी अंतर्गत एक येवजण मंजूर केल्ली खंय। हे विशीं गोवा फाउंडेशनान कोर्टान याचिका दाखल केल्या। खंयच्या आदाराचेर हो निधी मंजूर केल्ल्याचो प्रस्न गोवा फाउंडेशनान उपरासला। ताका आतां साई नर्सिंग संस्थेन जाप दिल्या। हे येवजणेचो लाव घेवकच नाशिल्ल्याचे संस्थेन म्हटलां। आपल्या भौशीक सेवा कार्यावळीक कसलेच मजतीची गरज नाशिल्ल्याचे पत्रूय संस्थेन जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाक बरयला खंय। तशेंच मिनरल फाउंडेशनान संस्थेक कसलीच रक्कम दिवंक नाशिल्ल्याचे संस्थेन स्पष्ट केला। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सुशांत गावस। 22 तारखेक अयोध्येत जावपी राम मंदिराची प्राण प्रतिष्ठापनेच्या निमतान 70 व्हडा उमेदीन दिवाळी मनयतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची म्हायती। दर एकल्यान आपल्या घरांत आनी देवळांनी मुजरत दिवाळी मनोवची। मंत्री विश्वजीत हांचे सत्तरीकारांक आवाहन। आम्ही घरोघरी सगळीकडे पूर्ण 70 आम्ही अरेंजमेंट केल्ले आसा। घरोघरी ऑलरेडी बावटे पावले, सगळे पावले। 22 तारखेचे प्राण प्रतिष्ठान राम देवाचे प्राण प्रतिष्ठान आनी अयोध्यान जो कार्यक्रम जाता देशाचे प्रधानमंत्री जे करतले त्याची आमची पूर्णपणे 70 उजगांव तयारी जाल्ली आसा। प्रत्येक घरोघरी आनी प्रत्येक घराचेर राम देवताचो बावटो आसतलो प्लस मफलरां प्रत्येक देवळान पावल्या। म्हणजे आमी आरती 12 वरांचेर आमी करतले। म्हाका दिसता गोंय राज्यांत सगळ्यात व्हडल्या प्रमाणात जे साजरो जातलो जे सेलिब्रेशन जे आमी म्हणटा जी खऱ्या अर्थान आमी दिवाळी जी म्हणटा ते 70 आनी उजगांव जातली। धर्माच्या दृश्टीन एक वेगळ्या तरेचे एक परिवर्तन आनी वेगळ्या तरेचे पयले फावट आयज देशाचे प्रधानमंत्री एक सांगले की आमी मकर संक्रांतीचे एक शुभ दीस आमी सगळ्यांनी आमच्या देवस्थानात आमी स्वच्छताचो एक मोहीम आमी चालू करूंक जाय। 22 तारखेक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की प्राण प्रतिष्ठानाचो प्रोग्राम 70 परिसरांनी आनी उजगांवच्या परिसरांनी आनी देशांत जे अयोध्यान जे घडटा ते दाखोवपाक आमी डिजिटल स्क्रीन्स तशेंच सगळ्याची सोय आमी केल्ली आसा। त्याच बरोबर प्रत्येक देवस्थान कमिटी हांकां सगळ्यांक आमी एक कॉन्फरन्स घेवन आमी हो प्रोग्राम आमी चालू करता। म्हाका तरी दिसता की आयजच्या दिसा म्हटलें वयता की आमी जेन्ना म्हणटाले की वेगळ्या धर्मान आमी वॅटिकन म्हणून आमी पळयताले की धर्मांचो स्थान आमच्या धर्माचो स्थान हे अयोध्या जावन आसा। पूण आमच्या मतदारसंघात वेगळ्या तरेचें वातावरण
आम्ही सगळे धर्मांच्या लोकांक बरोबर आमच्या बरोबर घेऊन हातीन हात घेऊन आम्ही सगळे काम आम्ही आयज पर्यंत केल्लें आसा संतुलीत आनी तशेंच ह्यान फुडें आमी वचूंक सगळ्यांच्या धर्माक मान दिवन आमी जे आयज आमचो कार्यक्रम आमी तो करता 22 तारखेचो जे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे हस्ते हो कार्यक्रम केलो वयतलो आनी एक अभिमानाची गोष्ट की केन्ना कोणी आमी आमच्या लायफान केन्ना चिंतूंक ना की ह्या तरेचे एक गोष्ट घडटली ते आयज घडटा आनी 22 तारखेर ते घडटा आनी म्हणूनच तेंचे हे आशिल्ले की प्रत्येकानी आपापले देवस्थानात आपल्या एक भावनाची देवस्थानां आसता लोकांची धर्मा प्रती वेगळे तरेची भावना आसता म्हणून स्वच्छताची मोहीम आनी अभियान आपापल्या देवळांच्या माध्यमांतल्यान करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आमी फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत धुमाकूळ घालपी बिबटो निमणे पांजऱ्यात अडकलो. ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान धबधबो वाठारांत पिंजरो लायिल्लो. परवा दिवशी आमच्या शेजारीच्या प्रभाकर करंडे म्हणून त्यांच्या कुत्र्याला नेऊन गेलेले. आम्ही 2 दिवस हुडकलो तर कुठे गावलंच नाही. आणि परवा दिवशी आम्ही काय केलं, आम्हाला तिथे डेड बॉडी ती आमच्या पाईपलाईनच्या पाठीमागे त्याची कुत्र्याची डेड बॉडी मिळाली. आम्हाला शंका आली की ते बिबट्यानं उचलून घेऊन गेला म्हणून. त्याच्यानंतर आम्ही काय केलं की सगळे मिळून ते त्यांना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कंप्लेंट केलो. त्यांनी आले इकडे सगळं हुडकून बघितलं आणि त्यांनी ट्रॅप लावलं इकडं. नंतर त्यांनी बघितले की कुत्रे ह्याच्यामध्ये कुत्रे घाला म्हणून सांगितले. कुत्रे घालून ठेवलं त्याच्यामध्ये. परवा दिवशी रात्री तर काय आलं नाही. ते काल रात्री 12च्या समोर ते कुत्र्याचा आवाज आला तर आम्हाला वाटलं की रात्री 12च्या पावणे 12च्या समोरास ते मला वाटतं की ते तिथे आलेला होता. नंतर सकाळी जाऊन आम्ही बघितलं तर बिबटा त्या पिंजऱ्यामध्ये अडकलेला. त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला आम्ही कळवलो. त्यांनी येऊन ते घेऊन गेले इथनं. आमचं म्हणणं हे आहे की ते आजूबाजूला सगळं जंगल आहे, झाडी बिडी सगळं आहे, ते सगळं कापायला पाहिजेत. आणि लहान मुलगे जे आहेत ना इकडे लाईट वगैरे काहीच नाही आहे इकडं ह्या साईडला. आणि ते लहान मुलं वगैरे 10-11 ते वगैरे सगळे खेळतात. हे सगळं बघून सगळं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला इकडे येऊन सगळं सर्वे करून सगळ्याजण बघायला पाहिजे म्हणून आमचं विनंती. फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिबट्यांचो वावर वाडला. अजूनय कांय कडेन बिबट्यांचो धुमाकूळ चालू आसा. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यात दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. ताचे उपरांत आतां दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस मेळ्ळां. फाटले कांय दीस धबधबो वाठारांत एका बिबट्यान धुमाकूळ घातिल्लो. ह्या बिबट्यान थंयसरले कांय सुण्यांक फस्त केल्ले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बिबट्याक धरपाक 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत एक पिंजरो लायिल्लो. काल शेनवारा मध्यान राती हो बिबटो ह्या पिंजऱ्यांत अडकून पडलो. रान खात्याक कळयतकीच आयज आयतारा फांतोडे रान खात्याची टीम धबधबो वाठारांत आयली आनी तांच्यांनी पिंजऱ्यांत अडकून पडिल्ल्या ह्या बिबट्याक ताब्यांत घेतलो. उपरांत ताची रवानगी बोंडलाच्या अभयारण्यांत केल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल वाठारांत आनीकय कांय बिबटे आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. कांय कडेन हे बिबटे भोंवतना लोकांचे नदरेक पडल्यात. रान खात्यान ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर उपाय येवजण आपली मोहीम चालूच दवरची अशी मागणी लोक करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. घाडीवडो कारापुरा घराक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किटाक लागून ह्या उज्याची ही घडणूक घडली. नयन दत्तप्रसाद नार्वेकार हे बायलेचें घर जळ्ळें. गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. आज सकाळी आमच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन सगळी लुकसाण जावन गेली. घरा कडेन कोण नासले. उपरांत आमी तो उजो पालो कितें जालो तो कळोकूं ना आमकां. घरा कडेन कोणूच नासलो न्हू. आनी सगळे आमचे शेजारी हे सगळे आमच्या गांवाचे वाडचे भुरगे आमचे येयले गांवचे सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां. तेंच्यांनी सगळ्यांनी पारून फायराक आमी फोन मारलो. फायरून येवन आमकां बरी हेल्प केली. लोकांनी आमकां बरो हेल्प केलो. आमकां घरान सगळे संवसार आमचो भितर सगळे कपडे आनी कितें कितें सगळे संवसारी सगळे आमचे भितर नासले ते सगळे जळोन गेले. पण साधारण कितलोसो लॉस जाला? दोन अडीच लाख तरी. आनी कोणाक कितें जावंक ना? घरान कोण नासलो. सुमार एक संतोष गुरव म्हणून गाडीवडे कारापुरत्यान एक कॉल दिले घराक उजो पेट्टलो म्हणून. आमी रोखडे हांगाच्यान गाडी घेवन पणदार पावले तर उजो इतलो पेट्टलो भडका उडलो उदो तो. आमी 10 मिनटात तो कवर केलो. आमचो क्रू आमी टोटल आनी 10 मिनटात तो सेव केले सगळे आनी आमी येवपाक गेले.
ते कशी लागलो उजो ते म्हणते शॉर्ट सर्किट जाल्यार लागलो म्हणटात आनी तुका चान्स कसो उजो पेट पतवाळी कसोच नसलो तूं शॉर्ट सर्किट जाली अशें ते म्हणटात. लुकसाण कितकें जालें? लॉकडाऊन जवळ 60,000 जाले, 2 रूम तिथे फुल केले, ते फोटो बी मारलेले आहात. आणि कोणाक कितें जावना म्हणटा ना इंजुरी अशी कोणाकच जावंक ना. आणि त्या गांवच्या लोकांनी स्थायिकांनी बरी मदत केली, त्या गांवच्या लोकांनी बरी मदत केली. झाडांनी शिन्न भायर हाडपाक किंवा नळे काडपाक तेंची खूब आमकां हेल्प जालो. अशें 2 म्हयन्याक आतां शॉर्ट सर्किटाचे कितके इन्सिडंट जाले? आमकां एकच जालो ह्या म्हयन्याक, म्हणजे आमची ह्या म्हयन्याक गाडी वाडो कारापुरा एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. हे घडणुकेत 2 लाखा परस चड रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो नेमको कसो लागलो हे कळूंक ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. हे उज्याचे हे घडणुकेत घरांतलो फ्रीज, भांगराच्यो वस्तू आनी हेर मोलादीक सामान जळून भस्मसात जाले. उजो पालोवपी दळाक कळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणुकस्थळार येवन उजो पालयलो. ह्या कामाक थळाव्या लोकांनी मदत केली. उजो लागलो तेन्ना घरांतलो गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापुरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांव पालिका वाठारात रस्त्या कुशीक बसून महाराष्ट्रातले लोक फळां विकतात. गोंयकारांक असले प्रकारचे धंदे करतना पालिका आडायता, मात बिगर गोंयकारांक कसो वेवसाय करपाक दितात म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक विनोद किनळेकारान प्रश्न उपरासला. पालिकेन नेमांचे पालन करचे आनी गोंयकारांक पयले प्राधान्य दिवचे अशें ताचें म्हणणें. पळय, म्युनिसिपालिटी जो कायद्या प्रमाणे काम केला ते वॅलीड आसा. जावं कसले ते म्हणटा हांगा रस्त्यार बसूंक जायना, ओके एग्री, पूण हे आमचे आतां ही गाडी फाटसून ही एमएचचो फ्रूट दिसता. ओके हांव कितें म्हणटा, धंदो पड सगळ्याक गेला, खंयूय गेल्यार धंदो करूंक शकता, पूण कितें आहा तुमी जो कायदो करता पळय तो सारको आसपा जाय. आतां खंय गोंयकार खंय बसता तेंकांय खंय तरी एक तुमी आदार दिवंक जाय, तेंकां सांगूंक जाय बाबा ही एरिया चलना, तुमी खंय तरी बसा अशें आसूंक जाय. तेका एक कायदो, हेका एक कायदो, खंय तो कायदो खंय तरी कायद्यान पडना. हांव कितें म्हणटा, फेवरिजम आनी हे कितें सगळे विक्रेता, फूड विक्रेता, भाजी विक्रेता, हे सगळ्यांचे कोणाकोणाचे वॉर्डांतले आसता, कोणाकोणाचे आमदाराचे सपोर्ट आसा. त्रास कोणाकूच करचो न्हू, पूण एकूच कायदो आसचो, थंय नाका म्हणजे नाका, ही एरिया तुमकां. आतां ही गाडी खंय तरी अशें सांगलें जाय की गोंयकार पयलो, गोवन फस्ट, ही भुमिका घेवन वचोंक जाय. हांव कितें म्हणटा, सगळे बाबा नाल्यार अंदाधुंद जातले, कोणाक काम ना. सद्या काय धंद्याची सद्या विडंबना जाल्ली आसा, कोणाक काम ना, कोणाक हेय ना, सगळी जाता तो कसलो धंदो करता. जेन्ना कोरोना येयलो तेन्नासून सगळे मार्केट सगळे जे कोलॅप्स जाल्ले आहा पळय ते खंय तरी आजून तो मनीस सुद्दां जाग्यार येवपाक टायम लागता. तो लोक बरो पयशेकार आसलो पळय तोय कोरोनान तांकां धडो शिकयलो आहा. सो हे कोरोनाचे हेच्या खातीर कितें म्हणटा हांव, खंय धंदो दिता पळय तो मर्यादीन करचो आनी म्युनिसिपालिटीन तेजेर कडक आळा हाडची. बंदी म्हणजे कितें ते प्रोटोकॉल्स, रुल्स, बाबा हे तुमी हांगा करूंक शकना जाल्यार कोणूच ह्या लायनीक कोण नासलो, हांगा करूंक नाका म्हटल्यार थंय तो हेचो मनीस म्हूण तो आहा म्हूण तो हें जावंक जायना. कायदो ह्यो सगळो एक, जात धर्म भेदभाव, इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सगळ्यांक अधिकार आहा उलोवपाकूय आहा आनी करपाकूय आहा, कोण हाडूंक पडूंक शकना. सगळे देव, सगळ्यांचो देव भुमिका करून फुडें सरप. कोणाचे प्रत्यक्ष आपलो इंडिव्हिज्युअल हक्क रायट ह्या जमनीर, ह्या परशुराम भुमीचेर आमचे गोमंतक भुमीर कोणाकूय आपलो म्हणपाक हांव बाबा खंय तरी असो आपलो आपल्याक अमकें सांगला तो तुका पटना, तो मिर्चीकार बसला, म्हाका पटना तो थंय, जाल्यार बाबा तेकाय काड हेकाय काड, तेका काडलो हेका दवरलो, ही भाशा जावंक जायना. हेंच म्हाजें म्हणणें. कोमुनिदादींतलीं घरां कायदेशीर करपाक राज्यभरांतले कोमुनिदाद संस्थांचो विरोध. आयतारा कोमुनिदादींचे जाल्ले अधिवेशनात तसो थारावूय संमत केलो. वेल्यान बेकायदेशीर घरांड कारवाय करपाक कोमुनिदादीचे एटर्नीक ज्यादा अधिकार दिवचे म्हणून मागणी. I object. Why the power should be given to the attorney when the administrator and the deputy collectors are there? Don't get angry. You want to propose 5 years to 3 years? दोनापावला एनआयओत आयतारा सकाळी महसूल खात्यान कोमुनिदाद अधिवेशन घडोवन हाडले. त्या वेळार कोमुनिदादींतले बेकायदेशीर घराचेर गरमागरम चर्चा जाली.
व्हडली चर्चा जाल्या उपरांत अधिवेशनात थाराव घेतलो की बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय करपा खातीर आनी ताका काम बंद करपाचो आदेश दिवपा खातीर सरकारान ताका हक्क दिवपाक जाय। तशेंच सरपंच वा नगराध्यक्षा सारखे ताका हक्क दिवन एक उतराक फ्लाइंग स्क्वॉड आनी पुलीस आपोवपाक मेळपाक जाय असो थाराव घेतलो। हो थाराव सरकारा मुखार मांडटले, सरकार हाचे योग्य तो निर्णय घेतले अशें महसूल सचिव संदीप चेकिसान सांगले। No, there is not a question of amendment. Here the resolutions have been taken on certain points. There were 12 points. Based on the 12 points, certain resolutions have been adopted. Once the minutes have been finalized, they will send the resolutions to the government, the minutes to the government, and government in its wisdom will examine whether certain amendments or whatever needs to be done as per the resolution can be taken forward. First, we need to examine the resolutions whichever have been taken, and depending on how fast we can act on it, government will definitely look into it. Against illegal construction. Premature. Based on the resolution, let the minutes come in, let the resolutions come to the government, we'll see whether everything is as per the law. It's very easy to make allegations, but then we need to look into it, and we will examine it once the resolutions come to the government. No, I cannot comment on what Honorable CM has said, but as far as today's convention is concerned, we will really examine all the resolutions taken by the convention and see, weighing all the pros and cons, government will definitely decide how to go about. We need to proceed somewhere. Chairman मुलते रेगुलराइज करतो म्हणते रेगुलराइज ते भाशे इल्लीगल आहा ते रेगुलराइज करपा जायना. सो ते म्हणून कांय जायना ते रेगुलराइज करपा जायना. इल्लीगल कॅनॉट बी रेगुलराइज नो. हाउ कॅन CM रेगुलराइज? You cannot amend the Kumdad Code to illegal हा ते रेगुलराइज करपा ते जायना. पण ते पॉलिटिकल स्टेटमेंट माल जाता तेणे लोकसभा इलेक्शन आहे. सो दॅट इज नॉट पॉसिबल अँड इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. आनी केलें जाल्यार मागीर सगळो लोक कोर्टाक वतलो तेका आनी that could be a problem. Rest most of the things what were discussed here हेज्या पयलीं कन्वेन्शन जाल्ली आहा. हेज्या पयलीं कन्वेन्शनां रेजोल्युशन्स गेल्लीं आहाय, पूण हो सरकारान अजून ती रेजोल्युशनां एडॉप्ट केल्ली नाय. मी गव्हर्मेंटा मुखार म्हणटले की ते रेजोल्युशन केलें ते एडॉप्ट करात म्हणून इमिजिएटली. म्हाका जाल्यार दिसना की हे सरकारा कडेन आज कितली तारीख रे आमची? आज 14 तारीख असेंब्ली सेशन कमी आसा 2 तारखेर. 15 दिसां भितर, दॅट इज हार्डली लेस दॅन 15 वर्किंग डेज, दॅट दीज रेजोल्युशन्स वील बी ट्रान्सफॉर्म टू अमेंडमेंट्स फॉर दीस असेंब्ली. आय डोंट थिंक सो वी हॅव सच एन एफिशियंट गव्हर्मेंट. इतली एफिशियंट गव्हर्मेंट जाल्यार मिनिस्टरा वालोर दिवपाचो. जालें जाल्यार तेणे जाल्यार आय वील फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर डुईंग इट इफ इज एबल टू हॅव दॅट कायंड ऑफ अ कॅपॅसिटी. बट आय डोंट थिंक सो दीस गव्हर्मेंट हॅज दॅट कॅपॅसिटी. एकूण 12 मुद्दे या अधिवेशनाक आयले. 12 मुद्द्याचेर चर्चा करून तांचे थाराव घेतले. ते सगळे सरकार दरबारी वयतले. कोड ऑफ कम्युनिटाची दुरुस्ती करचे पयलीं कम्युनिटात संघटनेत विश्वास घेवपाच्या थारावा बरोबर हेर महत्वाचे थाराव ह्या वेळार घेतले. सांगले की ते जेन्ना अशें करून डिस्कशन जावन रेजोल्युशन घेता, ही रेजोल्युशन गव्हर्मेंटाक वचून ते मांडून ही रेजोल्युशनां एडॉप्ट जावन मागीर तेजो एमेंडमेंट कोडाक हाडपा जाय, तेश कोन्न जावपा जाय. पूण गेले ते असेंब्ली सेशनान जे कोड एमेंड केल्लो असली कन्वेन्शनां हाडून करूं ना. सो इट वॉज इल्लिगली बिकॉज बाय फोर्स दे हॅव अ मेजॉरिटी. आमी 7 जाणांनी ओपोज केल्ले आनी तेम 33 जाणांनी आमगे आयकनासतना ते एमेंड केल्लो कोडाक, वीच इज इल्लिगल. ते चॅलेंज करता जाल्यार कोर्टाक वयचे पडलें कोणें पूण कोणाजून कोण कोर्टाक गेलो ना आनी ताजो फायदो घेता हो गव्हर्मेंट. सो दे हॅव डन दॅट इल्लिगली. सो ते इल्लिगली कोड जो एमेंड केल्लो त्या दिसाक ते परत रिवायज करपाक कन्वेन्शनां जी टीम आहा तेंचे कडेन हाडपाक आमी डिस्कस केल्ले. सो दॅट टू डिस्कस ऑल्सो द प्रिवियस whatever amendments have been done, okay, those to be discussed with the committee. समीप नार्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मकर संक्रांती म्हळ्यार सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुंकूम लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुलून गेला. खरेदीकूय नेट आयला. सूर्यदेव जेन्ना धनु राशींतल्यान मकर राशीत प्रवेश करता तेन्ना मकर संक्रांती मनयता. मकर संक्रांती हो हिंदूंचो एक पवित्र असो सण.
सूर्यदेव जेन्ना धनु राशींतल्यान मकर राशीत प्रवेश करता तेन्ना मकर संक्रांती मनयतात. मकर संक्रांती म्हळ्यार बायलांची, खास करून सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी अशी परब. सध्या सगळी कडेन मकर संक्रांतीची लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान घराघरांनी हळदी कुंकू जातात. ह्या हळदी कुंकवाक लागपी तिळगूळ, तिळाचे लाडू, वाटाणे आनी हेर भेटवस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. ह्या सामानान बाजारय फुलून गेला. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू कांय वस्तू 10 ते 15% वाडल्यात अशी म्हायती कांय दुकानदारां कडल्यान मेळ्ळी. तरी आसतना हे म्हारगाये कडेन आडनदर करून बायलां ह्यो वस्तू उमेदीन खरेदी करतना दिसून येतात. रथ सप्तमी मेरेन हळदी कुंकवाची लगबग सगळी कडेन पळोवपाक मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिवोले सडयान भुरग्यां खातीर बांदिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकी चवथिकाय जाल्या. पळयात ही पुराय बातमी. सडये शिवोले वाठारांत 2003 वर्सा भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन पार्क उबारिल्ले. उपरांत पार्काच्या दुरुस्ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पार्काची वाट लागल्या. पार्कान सगळी कडेन झोपां वाडल्यात. नितळसाण म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना. बसपा खातीर घातिल्ल्या बांकांचेर झोपां वाडल्यात. कांय वर्सां आदीं ह्या पार्कान भुरगीं खेळटाना दिश्टी पडटालीं, पूण आतां ह्या पार्कान वचपाक लेगीत भिरांत दिसता. इतली वाट लागल्या. हांव निवडून येयल्ल्याक हांव ट्राय करता तो सारको करपाचो. 1-2दा हांवें तो साफ करूनय घेतलो आनी तोच हांवें तो पयलीं GI फंडान येता जाल्यार तेतूनच घातलेलो हांवें. प्लस तो आमकां फंड येयल्लो, रिपरेशन फंड येयल्लो, तेतूनय ट्राय केल्लो की तेतून तरी ह्या सारको करून घेवंक मेळटा जाल्यार. तशेंच हांव ऑलरेडी MLA कडेन आमच्या उलयल्लें आसा की तो चिल्ड्रन्स पार्क आमकां सारको करून दिवपाचो. आनी हेचो प्रोसेस म्हणटा पळय तो चालूच आसा म्हाजे कडेन. हांव ट्राय जाता तितले ट्राय करता की तो चिल्ड्रन पार्क आमच्या लोकांक, आमच्या भुरग्यांक तो अवेलेबल करून दिवपाचो. आनी म्हाजे थंय खुबशे लोकूय म्हाजे कडेन येयल्ले आसा की ते आमचो चिल्ड्रन पार्क आमकां सारको करून दिवपाचो. तो तेन्ना तो 2003 MP फंडानसून केल्लो. आमी MP फंडानसून घेवपाक सोदताले, पूण MP फंडानसून आमी ऑलरेडी गार्बेज ट्रक घेतल्या कारणान आमी परत MP फंडान तो घालूं शकना. म्हणून हांवें मॅडमी कडेन उलयलां. तशेंच आमची स्वयंपूर्ण आसा डॉक्टर गीता नागवेकर, तिचे कडेन हांव उलयल्लें आसा की ते स्पोर्ट्साच्या हितूनसून सुद्दां तो आमकां करून मेळटा जाल्यार पळय म्हणून. 2003 इनॉग्रेट केल्लो. जेन्ना 2003 इनॉग्रेट केल्लें जायते आमचे गांव भाव तेंचे भुरग्यांक घेवन आनी दुसरोय लोक हिंगा येवन यूज करी हो पार्क बऱ्या भाशेन. एंड इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल. बरो आसलो हो पार्क आनी जाग हाडली हिंगा लोकांची. आतां जालें कितें, थोडे टायम जालो मागीर आमचो पार्क निग्लेक्ट करूंक जालें आनी रान जावंक लागलो. जेन्ना हांव निवडून येयलो हांवें 4 कोटी तरी पंचायत फंडांतल्यान पयशे घेवन हो पार्क थ्रू पंचायत नितळ करून बरे भाशेन दवरलेलो. आतां म्हजो तेंचेर काबार जालो आनी आतां आमची बाय दिपा येयलेली आहा, बट शी इज ट्रायंग हर बेस्ट. But even then now, after very long time, the park has become where no one comes to play. All mess. Oh yeah, because it is looking like a forest now over there. All the trees and other leaves are dried up and it's very dangerous. You do not know if there are any snakes or anything over there. So no children come to play here. तुमची मागणी कितें आसा? मागता पंचायत परत आमचे सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक मातशें लक्ष घालून ह्या पार्काचेर. आमचो गांवचो वाडो पार्क आहा पळय जो 2003 इनॉग्रेट केलो, टू गेट इट बॅक टू नॉर्मल. आयज आमी आसात सोडये पंचायत क्षेत्रांतल्या गांवचो वाडो ह्या वाठारांत. तुमी पळोवंक शकतात हांगा एक बालोद्यान आसा, चिल्ड्रन पार्क. ज्या बालोद्यानाची उबारणी 2003 सालांत केल्ली
अशें हांगाचे थळावे सांगतात ते भशेन हांगा तशी पाटी मारिल्ली आसा. आतां हें बालोद्यान उबारपा फाटलो हेतू एकूच आशिल्लो की हांगाचे जे थळावे भुरगे आसात जावं जाणटे आसात हांकां सांज वेळार येवन बसपाक एक जागो उपलब्ध जावचो, एक विरंगूळ कसो तांकां हो उपलब्ध जावचो ह्या हेतून ह्या बालोद्यानाची उबारणी केल्ली. ते भशेन जे गांवचे भुरगे आसात कारण हांगा फुडें मागीर रस्तो आसा, रस्त्या पर्यंत ते पावचे न्ही, हांगा येवन तांच्यांनी खेळचें म्हणून हो चिल्ड्रन पार्क 2003 सालान उबारिल्लो अशें आमकां हांगा सांगलें. हो बालोद्यान उबारपा फाटल्यान खासदार निधी वापरात आयिल्लो म्हणजे सरकारच्या निधींतल्यान हो बालोद्यान हांगा तयार जाल्लो. आनी आज जर ह्या बालोद्यानाची आमी परिस्थिती पळयत जाल्यार ह्या बालोद्याना कडेन 2003 साला उपरांत भरपूर दुर्लक्ष जालां अशें दिसून येता. आनी म्हणून आयज ह्या बालोद्यानाची अवस्था अत्यंत बकाल अशी जाल्ली आसा. हांगा बांकडे आसात पूण बसपाच्या लायकीचे ना, हांगा झोपाळे आसात पूण झोपो घेण्याच्या लायकीचे ना, हांगा बालोद्यान आसा चिल्ड्रन पार्क आसा पूण तातूंत पांय दवरपाची अवस्था आयज उरिल्ली ना. हाका जबाबदार कोण हें कोण सांगूंक सोदिना. पूण ह्या बालोद्यानाची दुरुस्ती जावची, परत एकदां हो बालोद्यान बालकां खातीर भुरग्यां खातीर उपलब्ध जावचो, जाणट्यां खातीर सांजवेळा येवन एक ल्हानसो विरंगुळो घेवपाचो जागो जावचो अशी हांगाच्या थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर संतोष गोवेकर, चडये, शिवोली. वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्राचे नूतनीकरण करून योग्य ती साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो. देखून 70च्या लोकांक आतां ल्हान कारणां खातीर GMCत वचचें पडचें ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयतारा वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें त्या वेळार मंत्री उलयताले. आयजच्या दिसा तुमी ब्लड जेन्ना दिता एक ब्लड दिवपाचें जालें, पूण आतां वाळपय पयले आमचे PHC आसले जे आमी एक्झिक्युटीव चॅकअप्स आमी हांगाच्यान आमी चालू करतले. हांवें आतां मॉडेल तयार करपाक 2-3 दीस पयलीं हांव GMCच्या टीम कडेन बसून की आमचे खेडेगांवांतले लोक आनी हांगासरले लोक हांकां आनी GMCन वचपाची गरज पडची ना. ते डॉक्टराक आपूण म्हयन्यान 1 दीस काय 2 दीस डेडिकेटेड एक्झिक्युटीव चॅकअप लोकांक जर जाय पूर्णपणे सगळे जे आमी हांगा करूं शकता, जे करूंक शकना ते आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडून आमी तांकां थंयच्या थंय एक कार्ड अलॉट करून आमी ते वेगळे तरेन एक्झिक्युटीव चॅकअप आमचे 70 आनी परिसराच्या लोकांचे आमचो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज जीवन म्हणटा तें एकदम आमकां जर सुरक्षीत आमकां दवरूंक जाय तर आमचे जिवनान आमच्या बॉडी भितूर कितें आसा तें आमकां कळपाक गरज आसा. केन्ना केन्ना कोणाक कोमॉबिडिटी आसता, केन्ना केन्ना कोणाक वेगवेगळे विशय आसतात, तांकां सगळें बरें दिसता ओवरऑल. अचानक आमी म्हणटा एक दीस तो गेलो म्हणून, तो गेलो कित्याक ताका खबरूच नासली तेजे भितर कितें चल्लां. आनी म्हणूनच एका वया नंतर आनी इवन तरूण पिढी पयलीं हांवें सांगलें की स्ट्रोक्स आनी हे सगळे गोश्टी आयज तरूण वयान आयज आमगे ल्हान वयान भुरग्यांक येता. आनी आमी डॉक्टरांचेर मागीर पेज जाला कित्याक तो भुरगो वेजिटेबल जावं नये म्हणून तेजेर वेगळे तरेचें लक्ष दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आमी आयज हे हॉस्पिटल बी रिफर्बिश परत एकदां करून दिवपाचें हांवें डॉक्टरांक विचारतलो. पयले गोंया राज्यान व्हडले हॉस्पिटल म्हणटा ते 70 जालां. कांय लोक जे पिशे आशिल्ले तेन्ना तेणी हांगा येवन उबे रावन सांगलें की हे 70 इतले व्हडले हॉस्पिटल कितें मागीर त्याच पिश्यान मागीर वचून आपल्या मतदारसंघात बांदलें. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की कोण पिसो आनी कोण अक्कल आसता लोकांक. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की ह्या तरेचे बी लोक आसतात. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.